आशिष व्हिडिओ काढा. आयज आमी बिचोले आसा, बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आयज आमी हांगा येवपाचें कारण म्हणजे आमी पळयताले की जे प्री मॉन्सून कामां जावपाक जाय आसली ती खंय ना खंय बिचोलेन खूब कडेन जावंक ना. ताका लागून आयज आमी चिंतलें की आमी खूब वाट पयली हेंची एक करता काय ना ते. आतां पावस ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लो आसा. हे पावसा पयलीं जावपाक जाय आसली कामां, पूण अजून जायना. सो आयज आमी चिंतलें की आमी भायर येवन आमकांच करचें पडटलें म्हणून. सो ताका लागून आतां आमी लाटंबर्से एरियेन आसा. सो तुमी पळोवपाक शकता की हांगा आमचे ऑलरेडी आतां पोर्ट होल फिलिंग चालू आसा. थंय आमचे इवन बुश कटींग आसा ते आसा चालू आसा. सो आयज आमी फूल डे आमकां जशें जाता तशें जो टायम मेळटा तसो आमी कित्याक पावसूय पडटा म्हणून एक्चुअली आमी स्पीड ब्रेकर पेंटिंगूय करतले म्हणून चिंतलेले. जे सायन बोर्ड्स आसा जे कित्याक हे सगळे पावसा पयलीं एक्चुअली जावपाक जाय आसले. आमकां दिसता की खंय ना खंय आमचो आमदार जो हो तेचो फेलियर तेणी एक्चुअली हे लक्ष घालपाक जाय आसलें. तसोच की प्रत्येक वाठारांतली पंचायत आसा, पंचायतूय लक्ष घालपाक जाय आसलें. आनी तेच्या उपरांत मागीर जे पंच आसा, पंच मेंबर तेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय आसलें. आतां आमी आयज फूल डे आमी जे जाग्यार आमी आयडेंटिफाय केला पॉट होल्स जावं जे बुश कटींग ते आमी सगळ्याक करतले. कित्याक कितकेशेच जाग्यार हांगा जे टर्न्स आसा, जे एक्सिडंट जावपाचे जाय खूब चान्सीस आसा. त्या जाग्यार आमी बुश कटींग करतले. हे सगळे प्री मॉन्सून जावपाक जाय तुमकां सांगलां तशें. पूण आमी एक्चुअली इवन सरपंचांक सुद्दां सांगलेलें की अशें हे कामां जी आसा ही करा म्हणून बेगिना. तांकां फंड्स येयना काय कितें जाता, काय फंड्स येवनूय ते काम करिना तें आमकां खबर ना. ताका लागून आतां आमी काय आनीक रावपाक शकना. कित्याक हे सारके डेंजरस, स्पेशली टू व्हिलरान जे रातचे बी लोक भोंवता. असले पॉटहोल्स इतके डीप, रातचे उदक भरले काय कळना खंय पॉटहोल्स आसा ते. सो ताका लागून आमी चिंतले की आयज आमचे भुरगे आयज संडे आसलेलो सो तेंच्यांनी आयज पावसाचे उदयान पावस पडटा सो आमकां टायम लागलो मातसो स्टार्ट करपाक. सो आयज सगळे येयला आनी आयज हे करता. सो हांव मागता की हे पंचायती प्रत्येक वाठारांतले पंचायतीचे एक्चुअली काम आमी जे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां जे निवडून हाडलेले आसा पंच मेंबर, ते पंच मेंबराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता त्या वाठारांतली कामां करपाची. पूण खंय ना खंय ते आयज फेल जाल्ले आसा म्हणून आमकां आयज भायर येवचें पडटा. सो आयज आमी आतां हेच्या उपरांत आमी फूल आतां लाडफ्या वयतले. लाडफ्यासून बिचोलेसून मुळगांवसून मागीर फूल आमी ऑस्लोडसून आमी परत ह्या सायडीक येतले. साळान बी वचून खंय खंय आमकां जी बुश कटींग जे दिसता जे झाडां रस्त्यार वाडला ती आमी काम करतले. तुमी पळोवपाक शकता की हो आतां हो मेन रोड. हांगासून अरावंड एक फक्त 100 मिटरार हांगा 100-200 मिटरार पंचायत आसा. ही जी तुमकां मार्कींग दिसता पळय रस्त्याची ही मार्कींग जी आसा ही मार्कींग आसता. कित्याक जेन्ना रातचे स्पेशली टू व्हिलर्स 4 व्हिलर जेन्ना ट्रॅव्हल करता आनी एकदम कोणाची लायट पेटना जावं पावस व्हडलो पडटा तेन्ना ती तांकां एक विजिबिलिटी मेळपाक जाय म्हणून म्हणजे कळपाक जाय रस्तो खंय भायर खंय टर्न आसा, खंय रस्तो सोंपला तो. पूण आयज तुमी पळोवपाक शकता की लायट हांगा उरला आनी झाडां ही कशी वाडला ती पळय. हेचेर कोणाकूच खंयच्याच पंचायतीक हेचेर वॉर्ड मेंबराक हेचेर मात पडलेलें ना, मात लक्ष ना हेचेर. एक्चुअली बेजीक गजाली, पूण बेजीक गजाली इतकी इम्पॉर्टंट आसा हे आमकां सारके लायफाक आमच्या सारके डेंजरस आसा हे. ताका लागून हे एक्चुअली पयलीं जावपाक जाय आसलें. आयज खंय लायन रस्तो खंय आसा तो कळना. इवन कोण गाडी पार्क करतलो थांबतलो जाल्यार गाडी जर मातशी भायर घेतलो जाल्यार कळना कितें रस्तो खंय आहा, गटर खंय आहा तो. सो ही आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. हे एक्चुअली प्री मॉन्सून जावपाक जाय आसले आनी सगळ्या पंचायतीक प्री मॉन्सून फंड्स येता. तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा आमी इवन पंचायतीक सांगले तुमकां प्रॉब्लम जर कितें आसा तुमकां फंड्स येता जाल्यार आमकां सांगा, आमी तुमकां हेल्प करता. आमी लेटरां करया डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आनी करून घेवया काम म्हणून. पूण थंय आमी तांकां ऑलरेडी टायम दिल्लो 4-5 दीस जाले आमी रावला तांकां. अजून तेंच्यान जायना म्हणून आयज आमी चिंतले की आमी येवन हें करचें पडटलें म्हणून. सो आतां आमी हेच्या फुडेंय करतले काम. पळय ऑलरेडी आमचे हो एक पोर्टल ऑलरेडी फील जाल्लो आसा. सो आतां फुडें वयतले आमी. हो आमचो निलेश जल्मी. तो बाबडो आयज आपलो तेणी आयज मुद्दम कामार ऑफ घेवन तो आयज येयल्लो आसा आमकां हे हातबाल लावपाक. सो ताका सांगता की तेणी 2 शब्द सांगचे. हॅलो, हांव निलेश जल्मी. आतां तुमी पळोवंक शकता सद्या गांवांनी कशें पाड पडलेली आसा. कामां जी करपाची आसली पावसांतली ती आतां आजून पासून कामां जाल्ली ना. सो हांव पंचायत मेंबर कोण आसा सरपंच पंच तांकां रिक्वेस्ट करता जी कामां पेंडींग आहा ती करून घेवची. देव बरें करूं.
तुम्ही पळोवपाक शकता ही गाडयेक हांगा कितको त्रास जाता तो येता वयता. ही सगळी आमी आतां बुश कटिंग केल्ले आसा. आतां आमी हेचे पर्यंत क्लीन करतले सगळे. भुरगे बाबडे आयज आपले टायम दिवन आयज हांगा येयल्ले आसा. पावसाचे भिजून आयज काम करता. कित्याक फक्त आमकां ते पळोवपाक जायना जे रस्ते सगळे पॉटहोल्स पडला आनी लोकांक जे एक्सिडंट जाता. गेल्या वर्सा आमी पयले कितकेशाच जाग्यार कितकेशेच एक्सिडंट जाले, लोकांचे हातपाय मोडले, इंजुरीज जाली, थोड्यांचे इवन आपले लायफ तेंचे गेले. सो हो एक्चुअली हो फेलियर आसा. जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो फेलियर आसातूच तेका जर तेचे कडसून आमकां कितें एक्सपेक्टेशनूच ना. तसोच तेच्या वांगडा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो आमदार आसा तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक तेचे आयज खंय ना खंय लक्ष ना. तो आयज फेल जाला हेचेर लक्ष दिवपाक आनी बेजीक कामां करपाक. सो तेका लागून तेणी एक्चुअली पंचायतीक हे इन्स्ट्रक्ट करपाक जाय आसले कामां करून घे म्हणून. इवन हे पंच मेंबर असले पंच हे जर आमकां आयज कामां करची पडटा, स्पीड ब्रेकर पेंटिंग जावं बुश कटिंग जावं हे पॉटहोल फिलिंग, जाल्यार असले आमकां हे रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय. कित्याक हो आमकां व्हडलो प्रश्न पडटा आयज. ही कामां जर आयज लोक आयज रस्त्यार येवन करचे पडटा आमकां, आमचे काम धंदे सोडून आमकां काय कोण पे करना, आमकां हे पळोवपाक जायना लोकांक एक्सिडंट जाता ते म्हणून आमी आयज भायर सरला. सो ही जर कामां आमकां करची पडटा जाल्यार हे रिप्रेझेंटेटिव्ह असले जाय कित्याक आमकां. आता इलेक्शन लागीं पावता तशें हे सगळे आपली कामां करतले आनी ऑडमिक्स करपाची नाटकां करतले. पूण इतक्या वर्साचो इतके आतां लोक त्रास काडटा पावसान ते कितें, तांकां कोण रिस्पॉन्सिबल, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो.